नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार। हांव समिधा कुंकळकर। आयच्या गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं पळयात आयच्यो हेडलायन्स। शिवकालीन इतिहासांतल्या नार्वेच्या सप्तकोटेश्वर देवळाचे मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी केलें लोकार्पण। देशभरांतल्या बेरोजगारीच्या वळेरेंत गोंय 4थ्या नंबराचेर आसून लेगीत गोंय सरकार सुशेगाद। बेरोजगारी सुटावी करपा विशीं सरकार ना गंभीर म्हणटा विजय सरदेसाय। कोयर उरलो थंयच, कोयराच्या नांवान मात कंत्राटदारांची बॉल्सां फूल, सावियो कुतिनोचो आरोप। देव बाबरेश्वराच्या जात्रेक कलंगूट पुलिशेन दिली सलामी, भक्तांनी लायली व्हडा प्रमाणात हाजेरी। सेव्ह गोवा सेव्ह म्हादय संघटने वतीन 16 फेब्रुवारीक पणजे मांडवी न्हंयेचेर म्हादय पुजेचें आयोजन। आनी जाणट्या नेणट्या सयत सान भुरग्यांनी केली म्हादयचें महत्व पटोवन दिवपाक सुरवात। हांव म्हादय उलयतां ह्या आवृत्ती देसायच्या व्हिडिओक मेळ्ळो व्हड प्रमाणात प्रतिसाद। आता पळयात खबरो विस्तारात। छत्रपती शिवाजी महाराजान 350 वर्सां पयलीं बांदिल्ल्या सप्तकोटेश्वर मंदिराचो जीर्णोद्धार जाल्ल्या कारणान शिवाजी महाराज आनी छत्रपती संभाजी महाराज हांणी गोंया खातीर दिल्ल्या योगदानाचें संशोधन करपाची संद इतिहासीक अभ्यासकांक मेळटली अशें मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हांणी म्हणलां। नार्वेच्या इतिहासीक सप्तकोटेश्वर मंदिराचें लोकार्पण मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हांणी शेनवारा केलें। त्या वेळार ते उलयताले। 350 वर्सां पयलीं स्वता छत्रपतीन बांदिल्ल्या ह्या मंदिराचो जीर्णोद्धार पुरातत्व खात्यान मुळाव्या बांदकामात कसलोच बदल करिनासतना केला। ह्या मंदिराचो जीर्णोद्धार जाल्ल्या कारणान आता व्हडा प्रमाणात पर्यटक लेगीत ह्या वाठाराकडे आकर्षित जातले आनी पर्यटन वेवसायिकांक लेगीत उर्बा मेळटली असो विश्वास मुख्यमंत्र्यान व्यक्त केला। परकीय राजवटीच्या काळांत गोंयांतली खुबशीं मंदिरां उद्ध्वस्त जाल्यात। या सगळ्यांचे एक स्मारक म्हणून दिवाडी बेटार लेगीत सप्तकोटेश्वराचे एक भव्य मंदिर उबारतलो अशी घोषणा लेगीत मुख्यमंत्र्यान ह्या वेळार केल्या। आम्ही जेका म्हणटा की ह्या मंदिराची 2019 सुरुवात जाली आणि आज ते पूर्ण जाता। आम्ही सेकंड फेज म्हणत किंवा सर्किट म्हणत हे काम पुराय करपा खातीर गोंय सरकार केंद्र सरकाराच्या सहकार्यान आसत किंवा गोंय सरकारच्या सहकार्यान आसत। हांगासले टुरिझम डेव्हलपमेंट म्हणत किंवा इतिहास संशोधक परत एकदा ह्या देवळाकडे येवपा खातीर सातत्यान हांगासर येवचे म्हणून आमचो प्रयत्न आसतलो आणि निश्चितरित्या छत्रपती शिवाजी महाराजांचेर अभ्यासक हांगासर येवचे हाच्या खातीर आमचो प्रयत्न हो सातत्यात जातलो। आम्ही जशें म्हणटा की जेन्ना जेन्ना शिवरायाची याद काडटा तेन्ना शिवरायाचे 8वावे रूप, शिवरायांचा 8वावा प्रताप, शिवरायांचा 8वावा साक्षेप या भूमंडळी म्हणून तर आम्ही छत्रपती शिवाजी महाराजांची चेर ही गोवा युनिव्हर्सिटीत एस्टाब्लिश केल्या आणि जेंका जेंका शिवाजी महाराज आणि गोवा हाचो जेन्ना अभ्यास करपाचो आसा तेन्ना गोवा युनिव्हर्सिटीत तांच्यांनी अभ्यास करचो आणि खऱ्या अर्थात म्हणजे छत्रपती शिवाजी महाराजान आणि छत्रपती संभाजी महाराजात जे गोंया खातीर योगदान दिले ताचे संशोधक गोंयांत तयार जावप गरजेचें आसा। कारण कालांतरान 350 वर्सां पयलीं बांदलेले हे देवूळ आज आमी परत एकदा म्हणजे तुम्ही विचार करात 350 वर्सां पयलीं छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या आशिर्वादात छत्रपती शिवाजी महाराजान स्वता हे देवूळ हांगासर बांदले आणि तशाक तशें परत अजूनही आसा। म्हणजे कितल्या तरेचे आर्किटेक्ट आणि कितल्या तरेची बरी संकल्पना आणि ती बी खंयसरूच आमी म्हणटा तशें सिमेंट आणि कांयच न यूज करता आज ती परत एकदा रिस्टोर करपा खातीर आमचे आर्किओलॉजी डिपार्टमेंट आणि PWD ताचे आशिल्ले कन्सल्टंट आणि कॉन्ट्रॅक्टर्स या सगळ्यांचे हांव खूब खूब अभिनंदन करता। आमी फुडल्या आसा तसो 100 वर्सांचो विचार करून ह्या देवळाची तशी पुनर्बांधणी केल्ली आसा। निश्चितरित्या हे त्याच फुडल्या 100 वर्सां खातीर देवूळ हे आमकां स्मारक म्हणून हांगासर उरतलें
हे आज जिर्णोद्धाराच्या दिसा सांगता आसतना म्हाका खूब खोस भोगता। पुराय गोंयांत वाडिल्ले बेरोजगारीचो नियाळ घेत जाल्यार गोंय 4थ्या नंबराचेर आसा असो अहवाल सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकॉनॉमी प्रायव्हेट लिमिटेड हांणी प्रसिद्ध केला। मात इतले आसून लेगीत गोंय सरकार ह्या विशयाकडे गंभीर्यान पळयना असो आरोप गोवा फॉरवर्ड पक्षाचे मुखेली विजय सरदेसाय हांणी केला। बेरोजगारीची आंकडेवारी मानपाक लेगीत हे सरकार तयार ना। हातूंतल्यान गोंयच्या तरणाट्या पिळगेचो फुडार पेड्ड्यार जाता अशें विजयान म्हणलां। सो सरकार चुकता खंय? पयलें म्हणटा तें सरकार इज इन डिनायल। तुमकां सगळ्यांक खबर आसतलें की जेन्ना नीती आयोगाचे फिगर्स आयले तेन्ना कितल्या मंत्र्यांनी भायर येवन सांगलें की फिगर चुकीचे म्हणून। बरें चुकीचे फिगर ते तुमचे फिगर खंयचे? तुमचे कडेन खंय फिगर आहा? सो सरकार डज नॉट वॉन्ट टू एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी की आज अनएम्प्लॉयमेंट गोंयांत आसा हे सरकाराचे चुकी खातीर म्हणून हे एक्सेप्ट सरकार जेन्ना करना तेन्ना हो प्रॉब्लेम वाडटा आनी तांकां कॉम्पिटन्सूय ना ते टॅकल करपा खातीर। तांकां डेटा नाका। डेटा म्हणटा तो सगळ्यांक तुका एक्सपोज करता। डेटाच जर तुका नाका जाल्यार मागीर कितें? सो आतां पळोवया आमी डेटा सरकारा कडेन कितें खंयचो आहा तो। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजचो जो डेटा अनरिलायबल कोण सांगता? मंत्रीज इंडस्ट्रीज मंत्र्यान सांगिल्लें आहा मोविनान बिकॉज इट इज नॉट अपडेटेड सो इट इज अनरिलायबल। सो तो डेटा उडयता भायर। आतां सेकंड डेटा पळय प्लॅनिंग आनी स्टॅटिस्टिक्स डिपार्टमेंट म्हणून आहा तांचो एक डेटा आसा आनी तांचो एक रिपोर्ट आयला इंडिकेटर्स ऑफ सोशियो इकॉनॉमिक डेव्हलपमेंट 21-22 म्हणून। डिपार्टमेंट क्लेम करता की 10 कोटी 81,46,000 एस्टिमेटेड एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स एम्प्लॉयड इन रजिस्टर्ड फॅक्टरीज। 10 कोटी खंय आहा रे गोंय? गोंयांत कितले आहा? 15 लाख लोक आहा मरे। सो ऑब्वियसली दिस इज अ मिस्टेक, टायपिंग मिस्टेक आसतली पूण ही करेक्ट कोणें करूं ना। ही वेबसायटीचेर मेळटा हांव तुमकां हें दिता जे आमी ऑब्जर्व केलां। सो नोबडी इज गोइंग टू करेक्ट, नोबडी केअर्स फॉर फिगर्स, ते जस्ट मियर फिगर्स अशें म्हणून आमी ते करून भायर उडयतात। सो आतां नीती आयोगाचो फिगर आयलो, नीती आयोगाचे फिगर रॉंग म्हणून सगळ्यांनी सांगलें। म्हळ्यार आतां कितें? आमकां जर अनएम्प्लॉयमेंटाचेर खरी डिबेट करूंक जाय आनी खरी सोल्युशनां काडूंक जाय। एक दिसा जेन्ना हे जे गोंयांत अपघात जाला प्रमोद सावंत म्हणटा तो एक दीस वतलो आनी त्या दिसा हाका एक सोल्युशन जर आमी काडटले जाल्यार खंयचे डेटा इज वॉट वी हॅव टू डिपेंड ऑन। वॉट इज द डेटा? सो एक सेंटर फॉर मॉनिटरिंग ऑफ इंडियन इकॉनॉमी म्हणून आहा CMI म्हणून। सो तांचे कडेन अनएम्प्लॉयमेंटाचे इश्यूचेर डेटा आसा। आतां पयलो स्टेप ऑफ क्रिएटिंग एम्प्लॉयमेंट म्हणटा तो Chief Minister and the government should set aside its ego, study the available data of CMI and acknowledge the reality. For the month of January, unemployment rate actually 16.2%. National average tumra sangla actually 7%. So we are the 4th highest in the country among all states on unemployment. कोयराचेर कसलीच प्रक्रिया करिनासतना मडगांव पालिका फकत कंत्राटदारांची बॉल्सां भरतात असो आरोप शेडो कावन्सिलाच्या सावियो कुदिनोन केला। वेचून आयले उपरांत मडगांवच्या आमदारान आपूण संसोड्याचो प्रस्न बेगोबेग सुटावो करतलो अशें आश्वासन दिल्लें, पूण आतां होच संसोड्याचो कोयर कसलीच प्रक्रिया करिनासतना सालिगांवच्या कोयर प्रक्रिया प्रकल्पांत व्हरून डंप करता अशें सावियोन ह्या वेळार म्हणलें। डंप करतात ऑन डेली बेसीस तो सेग्रिगेटेड वेस्ट वेट वेस्ट आसा तो प्लांटा भितर डंप करतात आनी ताचो कसलोच ट्रिटमेंट जायना आनी आमी कंटिन्युअसली हायलायट करीत आसा। 2दा ऑलरेडी रेमेडिएशन म्हण जालें, पयलीं बाय रेमेडिएशन म्हणटाले, आतां ते म्हणटा रेमेडिएशन। एनिवे फर्स्ट टायम 85 lakhs फारीक केले, नेक्स्ट टायम 3.7 crores फारीक केले जस्ट इन मे म्हयन्यात। आतां परतून एंटायर शेड भरलो आहा आनी इनस्पायट ऑफ हायलायटींग सो मच एंड फॉरगेट हायलायटींग हे बॉब मारता की फक्त क्रिटिसायज करपा जायना, सजेशन दिवपा जाय म्हणून आमी इन रायटींग सजेशन दिला की जो वेट वेस्ट आहा तो ट्रिटमेंट करपा जाता एंड कॉस्ट इफेक्टीव 1/3 ऑफ द कॉस्ट जे ते मोडटा पळय तेच्या परस 1/3 भितर आमच्यान हें करपा जाता म्हणून आमी रिटर्न सजेशन दिला। आमी इनवॉल्व जावपाक हें दिलें तांकां एश्युरन्स दिला, पूण तांकां ते मेजर्स घेवपा नाका कित्याक तांचो अजेंडा दुसरोच आसा। आतां जेन्ना परतून हें शेड एंटायर भरलो आहा ते सालिगांव शिफ्ट करपाक कमेस केला आजूच आनी करता जाल्यार बरें ट्रान्सपेरंट जावन दी, चोरयान करपा लागला। MMC म्हण हें आसा पेंट केल्लो ट्रक आसा तेजेर हें केला पेंट मारला लिपयला MMC म्हणटा सो दॅट लोकांक बॉब मारची न्ही म्हणून।
आनी सकाळी एक ट्रक गेला आनी आतां सांजची आनी एक ट्रक वचपाचो. सो आतां हें तुमी ते शिफ्ट करपाक हो टेम्पररी मेजर. 2 or 4 ट्रक शिफ्ट करताले तुमी, ती येता 10-12 ट्रक पर डे. सो हें तुमचें केन्नाच हें जावपाना. पूण ट्रिटमेंट कित्याक जायना तो आमकां समजना. सो तुमी फकत टॅक्स पेयराल पयशे हेच भाशेन मोडटाले. शिफ्टिंग करपाक शेडी भितर एंट्रन्साक घातले, जेसी हिताची मशीन घातले, वयर हायट वाडयली. आतां ते बॉलमेट्री काडटा आनी सालिगांव हें करपाक वयता तुमी, जाल्यार हेचें ट्रिटमेंट जातलें केन्ना? आनी कसलें ट्रिटमेंट? वेट वेस्ट जो आसा भितर, सो तो ट्रिटमेंट करपाक आमी इतली हें दिला तुमकां, रिटर्न हें दिला. पूण आमकां खबर आहा तुमी आमची कन्सिडर करपाना. कित्याक तुमी भिता की आमी प्रूव करून दाखयतले म्हण की हें इफेक्टिवली हँडल करपाक जाता म्हण. हें आमचो आरोप तुमचो. संसोडो कोयर प्रक्रिया प्लांटाचें काम योग्य रितीन जायना. नगरपालिका फकत कोयर एकठांय करता आनी संसोड्याच्या प्लांटांत डंप करता. प्लांटांतल्यान चिकोल भायर व्हांवपाक लागला, ताका लागून हो रस्तो खूब हळशीक जाला आनी हाचो त्रास कोयर व्हरपी ट्रकांक जाता अशें मडगांव नगरपालिकेचो कावन्सिलर कामिलो बारेटोन सांगलें. आमी लोकां कडल्यान टॅक्स एकठांय करतात, पूण नागरिकांक तशेंच संसोड्यार काम करपी कामगारांक लेगीत फावो तश्यो साधन सुविधा मेळनात. नगरपालिकेन बेगोबेग पावलां उबारून संसोड्याचो रस्तो बांदपाची गरज आसा. तशेंच आमी पालिकेच्या कामगारांक बरी सुविधा दिवपाची गरज आसा अशें मडगांव नगरपालिकेचो कावन्सिलर कामिलो बारेटोन सांगलें. पण आज हांव सकाळी हांगा आयलो चॅक करपाक, खरें तरी डेंजर आहा काय पळोवपाक आयल्लो. हें पळोवपाक गेले जाल्यार एक ट्रक वयर व्हरपाक मेळना. हे सगळें लिचर वयल्यान देंवून आयलां हांगा. हें सगळें भरता आनी जेन्ना वयल्यान गाडी येता, हॅवी लोड वयर गेल्यार पासून ते वयल्यान देंवून येता, ब्रेक पासून मार देंवून येता. आनी इतली सकल आहा, ह्या एक 30-40 फूट सकल आहा. तांकां सगळें वयल्यान जर ट्रक घेवन आयलो जाल्यार कांयच मेळपाना. आमी ते आतां स्ट्रायकाक वचपाक सोदता जावं ते कितें ट्रक व्हरपाक सोदना, ती सारकी गजाल. कित्याक आमकां मनशाची सेफ्टी पयली, आमी तेंची चिंतपा जाय. खरें तांकां त्रास जाता काय ना. फाल्यां आमी हे आतां रोड कितले ते बोवाळ मारता. पयलीं इल्लें हें जाला, म्हाका इल्लें केला एज अ चेअरमॅन ऑफ द सॅनिटेशनाचो. तेन्ना मिटिंगेक सांगिल्लें इमिजिएटली जो टेंडर आशिल्लो तो बेगीन करा म्हण. 24 लाखाचो टेंडर जालो, अजून पासून कांय जायना. तो टेंडर केन्ना बरो आहा, पूण आमची म्युनिसिपालिटी फंडांतल्यान जे हांगा 7-8 ट्रक जर डबल घातले जाल्यार स्मुथली वचपाक शकता टायम बींग. तो टेंडर जाता मागीर पळया. पूण हेजेर कोण काळजी घेना. इंजिनियरान हेजेर लक्ष घालपाक जाय. आनी आमकां जेन्ना लोक आमकां टॅक्स पेयर, आमी टॅक्स आमकां फारीक करता कित्याक लागून? फक्त गार्बेजी लागून. आनी लोकांनी कांय अपेक्षा ना. फक्त आमी जर बरी सर्वीस दिवपाक शकना जाल्यार आमी म्युनिसिपालिटी रावन फायदो कितें? आमची म्युनिसिपालिटी चलोवन फायदो कितें? आमकां जेन्ना आमच्या म्युनिसिपालिटी वर्करांक बरे भाशेन तांकां फॅसिलिटी दिवपाक जाय. ते भाशेन आतां बोवाळ मारताले तांकां ग्लावज ना, जावं तांकां मास्क ना. मागीर हे सगळे प्रॉब्लेम जाला. कित्याक जेन्ना आमी रावता फक्त ते बरें ना जाता तेन्ना आमकां तांकां ट्रिटमेंट करतले, जावं तांकां तरी पूण ते आमचे फक्त डेली वेजीस. आमकां कांयच बरें वेजी आनी दवरूं ना. कॉन्ट्रॅक्टरांची लक्ष घालपाक जाय. तांची लायफ आहा, तांची भुरगीं आहा, फॅमिली आहा. हेजेर म्हाका दिसता इमिजिएटली हो जो रोड आहा तो पयलीं जावपाक जाय. हांवें ते वॉर्निंग दिल्या, इवन हो म्हाका रोड केल्लो जाय. शुक्रारा कलंगूट वाठारांत बाबरेश्वराच्या जात्रेक सुरवात जाली. ही जात्रा 6 दीस चालू आसतली. ही केळ्याची जात्रा म्हणून गोंयभर फामाद आसा. ह्या जात्रेचें खाशेलेपण म्हळ्यार पुराय देवळाची सजावट केळीच्या घडांनी केली जाता. थळावो आमदार मायकल लोबो हांणी बाबरेश्वर देवाचें दर्शन घेतलां. तशेंच जात्रे निमतान कलंगूट पुलिसांनी देव बाबरेश्वराक सलामी दिली. देवाचो आशिर्वाद घेवपाक पयस पयशिल्ल्यान देवाचे भक्त हाजीर आशिल्ले. उत्सव आयज सगळे गोमतकार, बार्देसकार, नॉर्थ गोवाचे लोक आणि इवन इन साऊथ गोवा हे सगळे लोक आयच्यान हिंगासर देव बाबरेश्वराक वार्षिक
ताका पांयां पडपाक हिंगासर लोक येता. कांय लोक हेका बनाना फेस्टिवल म्हणून चडशे आमचे फॉरेन ट्युरिस्ट बनाना फेस्टिवल म्हणून म्हणटात. इंडियन ट्युरिस्टूय जे वार्षिक ह्या म्हयन्यान येता गोंयान ते ह्या फेस्टिवलाक विचारून हो डेट उगडास धरून हो विचारून तेंचे कोण फ्रेंड आहा तांकां हिंगासर येता. हे जागृत देवस्थान आनी आमचे धुळे वयले लोक जे दर्या देगेक रावता आमचे कलंगूट बागा कांदोलीम शिंकेरीम हिंगा रावपी फिशरमॅन ह्या जाग्यार येवन आयज आनी हे फुडले 5-6 दीस देवाचें दर्शन घेवन पांयां पडोन प्रसाद जेवन आपली बोटीचो धंदो करूंक वयता. म्हणजे आशिर्वाद मागता देवाचो तो राखणदार कसो हिंगासर जे लोक थोडेर आपली व्हडी घेवन आपले नुस्त्याचो वेवसाय करतात तांकांय तो राखता सांबाळटा. सेव्ह गोवा सेव्ह म्हादय संघटने वतीन 16 फेब्रुवारीक पणजे मांडवी न्हंयेचेर म्हादय पुजनाचें आयोजन केलां. म्हादय वांटोवपाच्या चळवळीक गोंयकारांनी ह्याच दिसा सांजेच्या 7:30 वरांचेर दिवो पेटोवन तेंको दिवचो असो उलो इतिहास तज्ञ प्रज्वल साखरदांडे हांणी मारला. गोंयच्या वेगवेगळ्या म्हालांत म्हादय वांटोवपा खातीर संघटनेच्यो बसका सुरूच आसात अशी माहिती तांणी ह्या वेळार दिली. आम्ही प्रोग्राम ठरयल्यात 16 फेब्रुवारीक म्हादयची पूजन जातले आणि सगळ्या तालुका लेवल मिटींग चालूच आसा. आज बार्देज आसा, बोडगेश्वर म्हापसा थंय आज मिटींग आसा. अश्यो साबार मिटींगो सोमाराक 70 आसा. सगळे कडेन सगळ्या वाठारांनी मिटींगो जायत आसा. हो म्हादयचो लढो फुडें सरत आसा आनी सगळे गोंयकार आज पेटून उठिल्ले आसा. 7:30 समेस्त गोंयकारांनी पणटी, दिवो, दिवली, कॅन्डल हे लावून सिंबॉलिक एक जेस्चर म्हादय खातीर सगळ्यांनी 7:30 आपापल्या घरांनी पणटी, दिवो, कॅन्डल्स पेटोवन म्हादय खातीर सॉलिडॅरिटी एक्सप्रेस करपाची. आता तुम्ही म्हणटले हे हातून कितें जातलें काय म्हणून, बट दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. जशें हिस्ट्रीन आमकां गांधीजीन salt pick up केले and that picking up of salt on the shores of Dandi was a symbolic gesture of shaking the foundation of British Empire. तशेंच जेन्ना फाल्यां ही पणटी, दिवो, कॅन्डल पेट्टली तेन्ना म्हादय खातीर सगळे गोंय एकठांय येवन म्हादयचो दिवो, म्हादयची जी ज्योत आसा, म्हादय म्हणजे मांडवी, ही सदांच गोंयचे वटेन व्हांवत रावतली अशें सिंबॉलिक जेस्चर आसा. म्हादयचें अस्तित्व वाटोवपा खातीर आतां जनजागृती पुराय गोंयांत जायत आसा. जाणटे नेणटे तशेंच माणकुली भुरगीं लेगीत म्हादयचें अस्तित्व वाटोवपा खातीर मुखार सरत आसात. असोच एक व्हिडिओ पुराय गोंयभर व्हायरल जाला. सांखळेच्या सेंट जॉन स्कुलाचे विद्यार्थी आवृत्ती देसाय म्हादयचें रूप घेवन आपले विचार मांडटा. तर पळोवया आवृत्ती देसायाचो हो व्हायरल जाल्लो व्हिडिओ. गोंयकारांनो जागे जायात. खंय रे तुमी? कितलो उलो मारलो रे हांवें तुमकां? कितली वर्सां जाली तुमकां उलो मारता? तुमकां जागयता काय म्हज्या वचपाची वाट पळयतात रे? हांव गेल्या उपरांत जागे जातले? हांव गेल्या उपरांत तुमकां जाग येतली? धुवेक लग्न जावन घोवागेर धाडटात पूण ती आदी मदीं घरा परत येता. हांव येवचें ना, परत केन्नाच येवचें ना. तुमी कितलोय उलो मारलो जाल्यार हांव परत केन्नाच येवचें ना. तुमची ही आवय घरा परत केन्नाच येवची ना, केन्नाच येवची ना, केन्नाच येवची ना. ही आवय तुमची घरा परत केन्नाच येवची ना. हांवें म्हजे उदकार पोसले हे तुमचे अख्खे सोबीत सुंदर गोंय. हांवें म्हजे उदकार पोसले तुमचे अख्खे सोबीत सुंदर गोंय आनी तुमी नाका नाका गोंयकारांनो नाका. म्हाका दुसऱ्याच्या हातीन दिवं नाका गोंयकारांनो, म्हाका दुसऱ्याच्या हातीन दिवं नाका. हांव कोण? हय, हांव तुमची आवय माधवी म्हादय. पूण आतां म्हाका दिसना हांव तुमच्या ह्या गोंयांत रावतलें कशें आतां म्हाका दिसना. जालो वचपाचो वेळ जालो म्हजो आतां. चल्लें हांव. तुमी बसा उदक करीत. चल्लें, वचपाचो वेळ जालो म्हजो.
म्हणून सांगता गोंयकारांनो तुमका हीच वेळ आसा जागे जावपाची. जागे जायात. केन्ना जागे जातले रे तुम्ही? केन्ना जागे जातले? हीच वेळ आसा जागे जावपाची. उठात. हांव गेल्या उपरांत कितें जातले तुमचे? कितें जातले कितें? एक शेतकार उदका खातीर तडपडटलो, सामको तडपडटलो. त्या कर्नाटकान काडलो घास, गळ्याक म्हज्या लायलो फास. काळजाचो कोळसो जाता म्हज्या. जीव वयता म्हजो, जीव वयता. नाका गोंयकारांनो, नाका. म्हाका दुसऱ्या कडेन दिवं नाका. म्हाका म्हाजें गोंय सोडून ना वचपाचें गोंयकारांनो, ना वचपाचें. वाटयात म्हाका, वाटयात. तुजो हात उदकाक म्हजो हुस्को वाटेर तुज्या. पुता सांबाळून, पावल चुकत, फातराक मुखत. नाका गोंयकारांनो, नाका. वाचयात म्हाका, वाचयात. म्हज्या बेटेक अजूनही आफ्रेक लातो दर्या. गवाय सुद्धा दिवंक तयार आसा अस्तमेचो सूर्या. नाका, वाचयात म्हाका गोंयकारांनो, वाचयात. वयता हांव तुमची आवय माधवी मादय मारता तुमका उलो. जागे जायात गोंयकारांनो, आतां जालें म्हाका पुरो. जागे जायात गोंयकारांनो, जागे जायात. जागे जायात गोंयकारांनो, जागे जायात. कुजिरा बांबोळे महामार्गाच्या कुशीक आशिल्ल्या गवताक अचकीत उजो लागलो. थळाव्या लोकांनी उजो पालोवपी दळाक कळीत केले उपरांत तांणी घडणूक थळार पावून बेगोबेग उजो पालयलो. लायटीच्या खांब्याक गुठलावन दवरिल्ल्या केबल्सांक उजो लागपा पासत वाटयलें. रस्ते कुशीकच्या गवताक उजो लागिल्ल्यान कसल्या प्रकारचें लुकसाण जावंक ना. गोंयांत वतले जाल्यार हणजूंच्या गुन्यांवकारांपासून सादूर रावात अशें जपान एम्बसीच्या सुचोवणे वयल्यान काँग्रेसीचो खासदार फ्रांसीस सार्दिनान सरकाराचेर फोग काडला. जपानाची ह्या सुचोवणेक लागून गोंयची लज गेली. आतां तरी मुख्यमंत्र्यान आपले दोळे उगडून गोंयांत घडपी गुन्यांव कमी करचे अशें सार्दिनान म्हणलां. कांय म्हयन्यां पयलीं सोनाली फोगोटाचे हणजूंच्या कार्लूस रेस्टॉरंटान गुळे वखदां दिवन खून जाल्लो. त्या फाटभुंयेर जपान एम्बसीची पर्यटकांक ही सुचोवणी आसा. DGP, I want to bring to their notice, please open your eyes and see that police, they are vigilant in this area. आज वेळ आयला गेल्ली पावट आमच्या आंध्र तेलंगाना तिगासा पुलीस आज जपान सांगपाक लागले की आमी गोंयकारांचे नाक कातून नाकात. दोळ उगड्यात आनी जे फोटींग कोण करतात हो ट्रेन जो चल्ला ते लोकांक धुऱ्यात. ब्रिंग पीस एंड ट्रँक्विलिटी. गोयच्या उद्देगीक मळाक घटमूट करपा खातीर केंद्र सरकारा कडेन निधीची मागणी करतलो अशी माहिती गोंय उद्देगीक उदरगत महामंडळाचे अध्यक्ष आलेक्स रेजिनाल्ड लॉरेन्स हांणी दिल्या. गोंय आयडीसीत आशिल्ले साबार प्रस्न सुटावे करपाचें काम सुरू जालां. हे सगळे प्रस्न ऑक्टोबर मेरेन सुटावे करपाची मोख आमी दवरल्या अशी माहिती रेजिनाल्डान ह्या वेळार दिली. October is our set target. We have even tried to target August, September, but October we will have everything in place. We have tendered some works. The moment a new board came in, and we all took charge, along with the guidance of the Chief Minister and the Industries Minister. The first thing we did was to put the financial position in place. Second, we thought of putting the infrastructure as well as the labor issues and the staff issues in place. So we have started taking up staff issues. Staff have to be regularized. There are staff who have been working for a long time. Even that part we are taking. There are issues for promotions and this, all the RRs, everything we are taking those matters also. Infrastructure matters. They have got industries tells some roads are not working, are not in proper. There are potholes. There are some roads which are not proper. Some industries don't have proper roads, or other road infrastructure was not completed. All these issues we have tendered some works.
There have been issues where water is not been available. There was no water. We have seen that even water has been given to all the industries, in the sense that some will be accommodated by in the form of raw water, some will be accommodated in the form of pipeline water, drinking water. All this, even some tanks we have proposed, we have started, we have tendered. All this we are making it time bound. We are going to see that everybody falls in line and the works are completed, because we need to complete it so that we get some more funds, if possible, from the center to see some more infrastructure can be put in. But the whole idea is to put infrastructure, labor in place, and then afterwards we will have the other plans in place, asking the industry what you can give us. That we will be again coming, we will be deciding what to do next, and then as far as all those issues are concerned, it will take we will come back and tell you what exactly we are doing, what we want from the industry after industry's difficulties have been solved. Now there are issues, there are issues where some rents are not paid, lease rents or something or that. Recoveries are there of those issues. So we have decided to come up with some settlement schemes also, which will have some recovery for us. We are not yet formulated it. We have told the industry, we have started work. You pay our fees also. There are a lot of industries who have not paid our fees. There are lease rents have not been paid. Although some have not paid because they have issues. They have got transfer issues pending. They have got some issues pending. They have got lease deed issues. Some old factories have not been, some documents are not there. All those issues where documents are not there and pending for a long time, even those issues, we have taken a decision. शिपिंग क्षेत्रांत व्हड संद आसा. या संदीचे फायदे घेत जाल्यार गोंयांतली बेरोजगारी पयस करपाक व्हड मजत जातली, अशें मत गोंय तारवटी संघटनेचे निवडून आयिल्लो नवीन अध्यक्ष फ्रँक वेगश हांणी म्हणलां. शेनवारा तारवटी संघटनेची एका वर्सा खातीर नवीन संघटना निवडून आयली. With this new team, I'll take to the next level this committee with this committee. आयज आमगेले अनएम्प्लॉयमेंट गोंया जायते आहा आनी म्हाका दिसता हे अनएम्प्लॉयमेंट आमी ही जी शिपिंग सेक्टर आहा तो टॅप करपा जायो आमगे गोंयच्या गव्हर्मेंटान. आज तूं नॉर्था गेले जाल्यार जायते भुरगे आज अनएम्प्लॉयड फकत गव्हर्मेंट जॉब सोदताय. पूण आमी एक गव्हर्मेंटान आमकां तरी सपोर्ट दिलो. आमी सदां म्हणटाले आमकां एक रेकॉग्निशन दियाय म्हण आमगे एसोसिएशनाक. तें गव्हर्मेंटान रेकॉग्निशन दिचें. वी कॅन आमी अवेरनेस कॅम्प वर्कशॉप्स आमी कंडक्ट करपा जाताय नॉर्थ गोवा आख्या गोंयांत. आनी भुरग्यांक आज कॉलेज आय जिंगा CRM म्हूण कोर्स चालू आहाय. आफ्टर CRM तुवें तरी हॉटेलां तरी काम केलें, एक्सपिरियन्स केलें आनी थिंगा STC 5 STCW कोर्सीस आहाय. कंप्लीट केले जाल्यार तेंच्यांनी इजिली आनी CDC गेले जाल्यार इजिली तेंच्यांनी बोटीचेर वचपा जाता. ही मार्केट आमी टॅप करपा जाय. आज आमी कितल्यो पॅसेंजर बोटी आहाय त्यो आमी पोर्टार आमी गव्हर्मेंट हाडपाचो दिता. दे आर लुकींग ओन्ली फॉर बिजनस. पूण जे एम्प्लॉयमेंट जनरेट आहा तें तेंच्यांनी तें करपा जाता. एक शीप विजीट आहाय जे कॉलेज आहाय तेंकां व्हरून दाखोवपा जाता. एक बोट दाखयली म्हणटी तेंकां एक भुरग्यांक कॉन्फिडन्स मेळटा. आपण बाबा हुंच पोस्ट आसा तेजे सगळे पोस्ट आहाय. जावं कार्पेंटर जावं टॅक्निशियन, फोटोग्राफर, सगळे युटिलिटी क्लिनर, सगळे बारीक बारीक जे आमगे 5 स्टार हॉटेल आहाय तेच पोस्ट सेम ते क्रूज इंत आसताय. सो ही आमी टॅप करपा जाय. ही टॅप करता जाल्यार आमकां गव्हर्मेंटान सपोर्ट करपा जाय. जे कॉलेज आहाय ते CRM आहाय ते तेंकां ऑन शिप विजीट दाखोवपा जाय. हे भाशेन आमी गव्हर्मेंटान आमकां सपोर्ट दिचो. आनी दुसरें म्हणल्यार आमी आय वॉन्ट टू प्रोटेक्ट द रायट्स ऑफ आर सीफेरर्स. आज आमगेले तारवट्याले आमकां जाय ते सेक्युरिटी ना. एक प्रोविडंट फंड, ग्रॅच्युइटी, हे पेन्शन आमकां ना. तशेंच एक तारवट्याक फकत बोटीच्या म्हणटरी इन्शुरन्स आसता आनी तो गारेन म्हणटरी वेकेशनाचे तो तेका डेथ जालें कित्याक तेका कांय मेळना. सो वील ट्राय आवर बेस्ट एटलिस्ट 50% म्हूण तेणी इन्शुरन्स कवर करचें इफ इज डेथ ऑन वेकेशन. गोमंतक टुडे हे बुलेटिन हांगाच सोंपता. तर रोखडेंच पळयात आवाज गोंयचो हे बुलेटिन. पळयत रावात गोमंतक TV.